देवबरो ब्रेस्तार मग जन कोंकणी भाषेंतले केंद्र या कार्यक्रमात आसा आज परत या ब्रेस्तार दीस आमी हांगासर या स्टुडियोंत येवन आमच्या सांगाता एक गेस्ट आपण हाडून तुमच्या मुखार सादर करूंक आमी प्रयत्न करते आसा. तुमकां कळीत आसा आमी एक्सायटमेंटाक तुमकां आतां सर दवरचें एकाच कारणा खातीर आमी 5 भासांनी बरयतल्या एका भाशेंत कोंकणी भाशेंत आसा आनी 43 डायलॅक्टाचे मनीस आमचे सांगाता येतात. विंगड विंगड रितीचे मनीस येतात आनी हर एक पोटी एक नवो नखेत्र आमी हांगासर हाडटा. आज आमच्या मध्यान आसा किरण पै, सावकार अँड बाबा पै कंपनीचो पार्टनर. तितले मात न्ही, ताची आवय आसा आमच्या मदें मालिनी आर पै. तांची विशेशता मस्त आसा, तुमकां सांगल्यार अजाप जावंक पुरो. तांचे तावन तामकां कळयल्ले बरी ब्रिटिशांची ट्रेजरी तांच्या घरा भितर आसली खंय. म्हळ्यार ती कितली पातिंडेची मनशां म्हणल्यार ब्रिटीश ट्रेजरी सुमारे 100 वर्सां तांचे पयशांची ट्रेजरी तांच्या घरा भितर स्थापन करून तांच्या फॅमिली भितर आसली खंय. तितले मात न्ही, तांच्या नशिबाचो फोळगी ह्या देवाची बैमागी गोतना वेंकटरमण देवाचो एक मूर्ती कोणेंगी वळख नासलें तांच्या घरा भितर हाडली आनी त्या ताणें देवूळ बांदलां आनी त्याच्या देवळाचे ते तांच्या कान्नांनी तांच्या फॅमिलीचे ट्रस्टी जावन आसा. तितले मात न्ही, ब्रिटिशांनी तांच्या मोगा आनी अभिमाना खातीर सावकार अँड बाबा पै म्हळ्यार सावकार म्हळ्यार बिरूद तांकां दिलां. दॅट इज ए ग्रेट थिंग. मंगळुरांत पेट्रोल पंप चलयतात ते आनी विंगड विंगड बिजनस चलयतात. कितले म्हळ्यार तांची आवय मालिनी पै भारी इंट्रस्टेड गायर बसले. सुबीतकर आसता ती भारी आपूण आनी आमच्या किरण पैसो आसो काय ल्हानसना एक सोबीत फॅमिली हांगासर हाडून तुमच्या मुखार तांच्या कुटुंबाची म्हत्व मात्र न्हय. हांगासर मंगळुरांत आदीन तावन म्हळ्यार 1926 तावन ही कंपनी तांचे हे फॅमिली बिजनस वर्क करता. आमी हांगा सर पळयत एक कुटुंबाचें बिजनस इतल्या वर्सां चलोवन हाडचें कांय खुशालाची न्ही. आजून ते फॅमिली बिजनस चलयतात. तांकां स्वागत करता. किरण स्वागत. मालिनी पै तुमकांय स्वागत. सांगा तुमचें एज्युकेशन आनी प्रक्रिया जालें म्हण सांगा एक पटी. मागीर ती सांगून दी आनी मुखार चलोवया. मागीर सांगा. म्हगेल एज्युकेशन थ्रू आउट हांव कॅनरा केलेलें फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड अप टू BCom. I did my I completed my graduation. I complete केलं केन्ना 99 complete झालं. So June 1st 99 I joined my business. I am the 4th generation. Fourth generation. My great grandfather Padmanabh Raghunath Pai started the business. Raghunath Pai on September 1st 1926. Pudipura petrol pump अशी आता मंके मेळना. आताला कोणाके मेळता पेट्रोल पंप. If you have got money you will get petrol pump, you can start. But पुढे तुम्ही known to this place for past 200 years. म्हण आम्ही मोंगड्रा येवन 1608 आयला. आता काही घर आसा पण आम्ही मोंगड्रा येवन 412 years जाले. आमगेले एन्सेस्टर गोवा तो. फ्रॉम काश्मीर वी केम टू गोवा. फ्रॉम गोवा वी केम टू Mangalore with our god. It is our idol, our temple आसा आमगेले घर कडेन काळिंग मर्दन कृष्णा म्हणून. त्या काळिंग मर्दन कृष्णा काळिया वै रब्बून. दॅट आयडल इज 900 years old. आता आमगेले पंचलो आमगेले ऑपॉर्च्युनिटी कस की आमगेले आमी ह्या जल्म आमी वांग ह्या फॅमिली आयला हांव तांगेलो देव आमी हें तशें बिजनेस मागीर 1920 ग्रेट ग्रँड स्टार्ट केलें. मागीर क्रमेण मिगेल न्ही हांव 2 मिलंडस एकलो मलगड. ही इज ऑल्सो दिनेश पै. ही इज ऑल्सो इन टू बिजनेस. फर्स्ट मिल पिज्जा मेरी ग्रॅज्युअली मिगेल आज जॉईन जाल सावकार एम बाबा पै. इज अ 4th बाबा पै. बिरुद मेळ्ळें केन्ना? त्या 18th centuryक मेळ्ळलें आमकां बिरुद. 18th centuryंत आमकां त्या ईस्ट इंडिया कंपनीन दिलेलें. नॉट सावकार म्हळ्यार आतां कशी आतां दोज आर मनी लेंडर्स. दे टेल देम नॉर्थ पुरा आतां मनी लेंडर्स म्हळ्यार सावकार. दो बड्डी पुरा रुपये दितात. आमकां ते आमगेले आमी गुड डीड्स म्हळ्यार वी आर हेल्पिंग ए लॉट फॉर द सोसायटी. सोसायटी आमी सुमार हेल्प करता आमगेले एन्सेस्टर
पूर्ण आहे म्हणून तशी ते आमकां तांणी ईस्ट इंडियन कंपनी आमकां सावकार म्हणून टायटल दिला तशें वय आनी तांगेले ट्रेजरी आमगेले टेंपल तस काही थंय आशिल्ली तांगेले ट्रेजरी वय आमगेले घरकडे आमगेले टेंपल आमगेले घरकड न्ही आमगेले पुढे चौकमाळ्या घर ते ओल्ड हाजी भितर टेंपल ओल्ड ताका साधारण एक 150-200 जाण ते राबता आशिल्ले थ्रू आउट फ्रॉम केन्ना तो आतां आमगेले 400 years वी आर जॉयंट फॅमिली ओली आत्ता जेला आमी जॉयंट फॅमिली वी आर स्टेइंग विथ जण एका तुम्ही आत्ता वी आर 12 members 12 members एका घरात राबता घरा राबता 12 राबता म्हळ्यार भुरगे चेडू आनी पूरा माय फादर मदर मागीर मिगेल अण्णाल बायल तागे 3 चेडू हांव मागीर मिगेल बायल 2 चेडू फ्रॉम बिफोर आमी जॉयंट फॅमिली आमगेले पुढतोन तशी आमकां सनी विदाउट जॉयंट फॅमिली नो नो आमकां देबेसून आतां रब्बूके जायना आमकां विदाउट आमकां ते ओट्टू रब्बून माते ताजी ते इम्पोर्टन्स कोणाके कळना ते जॉयंट फॅमिली इम्पोर्टन्स कोणाके कळना पुरा खंय वचून रबताची काम आहे म्हण आतां कष्टा मागीर हायेस्ट एज हेची म्हळ्यार तुका अम्मा आन इज गोइंग टू बी 75 मदर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इयर 70 आता they are the eldest people there. Eldest. So I joined the business, but आमकां बिझनेस कशें बिझनेस कितले वर्सांनी जॉइन जाले हांव म्हणल्यार मिगेल पुरतो आमगे लेके आशिल्ले अण्णा लेके आशिल्ले सांगा तुमी 50 रुपये दिवन हांव बिझनेसाक 8 क्लास म्हणटा मिला अण्णान म्हाका 50 रुपीज दिवचे आशिल्ले पंपा वचूंक वचूंका समर हॉलिडेज नॉट ऑक्टोबर हॉलिडेज ते गेल्ल्याक दिवचे न्ही कंपल्सरी वचूंका वय मॉर्निंग टू इवनिंग आनी ताका सांगता त्या दिसू कसं केल्लें परत ताका सांगता आय यूज टू सिट इन द पेट्रोल पंप वय 3 पेट्रोल पंप आशिल्ले आमकां आमी थंय वचून बसून हांव उगरूक पूड येना आशिल्लो बाय स्कूटर पर वचून सकाळटोन सांजचे बसून मेरे येवचे आशिल्ले वय मागीर स्कूटर पर कसं ना सायकलार वचून या पण आतां अज्जा वट वचचे आशिल्ले मिगेले तशी 8 क्लासान 8th 9th 10th फर्स्ट PU सेकंड PU फर्स्ट BCom सेकंड BCom फायनल BCom एवरी समर हॉलिडेज वय बट आफ्टर BCom येतना 150 रुपीज केले वय मारे एज वाइज प्रमोशन वय वय मारी 150 रुपीज त्या टायमारी 150 रुपीज आमकां मेळता आशिल्ले आमी खुशी ते रुपये मेळ्या म्हूण आमी वता आशिल्ले आमकां मागीर मसाला डोसा आनी वय आमकां म्हळ्यार ते आमकां खुशी आशिल्ले मागीर ते स्टाफ पुरो मसाला डोसा पर हाडटा आशिल्ले ताजमहालातून आमी म्हळ्यार ते सांजपण न्हू आमकां त्या पर जोरी कवची पिशे तशें हाडतना ते पंप त्या हाजीरी वचचे आशिल्ले खुशीर असो ते गेल्यार एक खावच्या अशी म्हण नाही मेळना म्हण नाही ते एक घरकडे मेळना म्हणणे पण हॉटेला खावचे एक इंटरेस्ट चेडू न्हू चेडू 8 क्लास म्हणटा तेन्ना पुरो आमकां जोर इंटरेस्ट तशी त्या पुरो आमी 8th 9th कोण मेर हांव ते ऑफिशियली पार्टनर मेरी 99 जून 1 आमकां एग्जाम मे की एप्रिला जाल्ले मे 1 म्हयनो म्हाका अण्णान रद्द दिल खंय जावं थंय वस तशें आमी बेंगलोरा पुरो हांव फ्रेंडा जून 1 जॉइन जावं का म्हण सो आय जॉइन द बिझनेस दॅट इज कितले म्हळ्यार तुमी ऑफिशियली कसो म्हळ्यार फॅमिली बिझनेस जाले रे यू यूज टू फॉलो द रूल्स वय आमकां पुरतोन ते एक अज्जान मिल पिज्जान अज्जाक अज्जाल तो अन्नाक अन्नाल तो आमकां आतां आमी आमगे चेडूवाक त्याची कसं म्हणा एक रूल्स एक फॉलो करता तशें असलं मनुष्य माते जाताचे नातला रे कसं असला एक पडले असं म्हणून आमी हें करची न्ही आम्हा कसं म्हणता सांगा तुम्ही कसं म्हणता सांगा कसा विषय बरे एक आता इतले पुरा फॅमिली बिझनेस ना यू आर द ऑन लुकर्स त्या प्रपळीत असतात तुम्ही वय वय कशी ते चेडू म्हणताना मालगड्यान सांगेल ऐकू का वय नातला रे तुम्ही तुमचे घर काही पुढे वडिके पुढे आम्ही वडिके पुढे ज्वेलर केशव भंडारकराले दुआ वय मागीर वय म्हाका 20 वर्सां कुडले सावकार बापाय फॅमिली मेगेल मामाले बाबा पै तागेल पुतावट म्हाका व्हडलीक जाली व्हडले तरी त्या घेवन म्हाका चेडू मालगड दिनेश पै दोनीच मेल धुव बॉम्बे वय वय तिकाय तिगेल बामणा नांव अश्विन पै म्हणून तो आणतो आशिल्लो ते बापूस फर्थ स्टील म्हणून फुडें आशिल्लें मागीर ना न्ही फर्थ म्हणून वय तशी तो तांकां हेंची सेफ्टी इक्विपमेंट्साचे ताका बिझनेस तुम्ही आता वडीक जावन येतना सावकाराच्या घरकडे वय वय व्हड आंगेल पुरा कीर्ती व्हड आशिल्लो वय ते गोत गोत नाशिल्लो सुरेख मागीर एकदां तर कळ्ळें ना ना आयकून गोत बापय तांचे म्हण आयकून गोत तशी मागीर येत तर पुरा कळ्ळें देव आसा आमकां मठ आसा
मागीर फंक्शन पुरा ग्रँड स्केलार चलता. आता घरकडे भितर देव असले तुम्ही यू शुड बी म्हळ्यार तुम्ही बारी सिस्टमॅटिक असो हय सिस्टमॅटीक आमी करताची. आमकां आमी पुरयत अपॉयंट केला पुजेनी आमी वताची. वय 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 तांणी 2 टायम्स पूज करून वताची. आमी पुजे वताची आनी मस्त कडेन चवथी नवपी माळू मानमी मागीर आमगेले देवाला प्रतिश्ठे दिवस मागीर आमगेले कार फेस्टिवलाचे उकळे देव भितर येता. कार्तिक पुर्णव तुळशी पुजा कार्तिके तशें म्हण मस्त फंक्शन आसाचे. त्या पुरा फंक्शनाक आमी घरल्या करचे. आमी पुरा तयार करचे आमी. मागीर फुडें म्हगेले मावान आनी मायन आसता मायन आनी हांव ओट्टू मेळ केले. मागीर हांव एकलीन केले. मागीर मेरे पुता व्हडले थंय सुन्ना घेवन तांणी मुखार चला सोकान हांवें म्हूण सांगून तांकां ओटूक मेळ न्हू तांकां शिकोवन पुरा दिले. ओटू मेळना तर हाजेर देवा देन आमगेले कृष्णाळे आमगेले कुलदेव महाल आसा नारायणी ती गेले आमगेले गणपतीले पुरा स्वामेले मेन स्वामेले दयेन चंद्यार पुरा फंक्शन चलता. कुटुंब पुरा ओटू मेळटा. देवळाक वय 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 मस्त पण विजीट केल्याच. सुदीन स्वामीन तांगेले शिष्यान वय स्वामी तांगेल सुदीन स्वामेल गुरू तांगेल गुरू पुरा सुदीन स्वामी आमगेले घरान रबलाचे 80s एक 3 दीस तांणी कॅम्प दिला. एक ब्रेक काढून घ्या. कोंकणी भाशेन लेगीत ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसात पाई फॅमिली सावकार अँड बाबा पाई म्हळ्यार मंगळुरांतली ओल्ड फॅमिली. एक ब्रिटिशांनी तांकां सावकार म्हणून एक बिरूद दिल्लें आसा. सांगता एक देव तांच्या घरा येवन रावल्लो आसा आनी ताका एक तांणी देवस्थान बांदिल्लें आसा. हाची काणी मुखल्या एपिसोडांत आसा. राव आमचे सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन लेगीत एक ब्रेक काढून. स्वागत मगोजन कोंकणी भाशेन नेकेत्र ह्या कार्यक्रमात आसा. आमचे सांगता आसा किरण पाई सावकार बाबाबाई असो पार्टनर सांगता तांच्या फॅमिलीची तांची आवय आसा. आमचे सांगता तांच्या कडेन एक सुत्तू मारलाचें घर म्हणल्यार तुमी आमी कोंकणींत क्रिस्तांवाच्या कोंकणींत कांय म्हणटा सुत्तू मारलाचें घर म्हणटा. सुत्तू मारलाचें म्हळ्यार तुमी चौक माळे म्हणटात. सुत्तू मारलाचें म्हळ्यार मोदें तुळशीचे जड आसा न्हू सुतां घर आसचें. ते मस्त जाणां कन्फ्युजन जाता भायर वचच्या कोणाक काही ना ते कशें तुमी म्हळ्यार एक तुमी तुमच्या घरा देव कसो आयिल्लो म्हण सांगा. मागीर एक तुमी एक चोर आयिल्लो वचोंक जाय जातलें. इट्स ए व्हेरी नायस इन्सिडेंट. एक चौक माळ्या घर आशिल्लें आमगेलें ते सदां त्याच म्हणून 150-200 मेंबर्स आमगे ते फुडें आशिल्लेचे. एक रात्री एक चोर रिगलो त्या घरा भितर. चोर रिगून ಸ್ವಲ್ಪ कितली वर्सां फुडें सदां एक 100 years बिफोर येवन पुरा कामचे आशिल्लें कांपलें. कांपून ताका मागीर भायर वचच्या ताका कळ्ळी कशी गेला ताका एक्झिट कशी म्हणून येना ताका खंय गेल्यार नासतो भायर येना. तो मागीर लास्ट रोवण रडलो पुरा फॅमिली बॉब मारून गोजी मारून आपोवन तांकां एक पंत म्हाका तुमी घरा भायर हांव विंगड कडेन कांपून हाडलो सामान आसा त्या बी तुमकां दिता हांव तुमगेले कशी कंपनी हांव व्हरना म्हाका एक पंत भायर हें करका म्हणून. तशी त्या एक पण चोर मेरी हे आयले त्या एक स्टोरी अशें. मागीर आमगेले ते देवाल तुमगेले घर म्हळ्यार ते ओड आनी तितले मेंबर्स जॉयंट फॅमिली पर तितले मेंबर्स पुरो आशिल्ले व्हडली घर ते ओल्ड घर भायर वचच्या वाट गोतना त्या आशिल्ला मातगोस घर कडेन बायच्या 9 जाणां पुरा कळना घर आशिल्लें. ते एकलो मात कळना आशिल्लें. चौक माळ जावन तांकां खंय तो वच्ची म्हूण कळना भितर येवच्या वेत ते सुरंग म्हणटा कशी भायर वचच्याक कितले जाग्यार तें घर आशिल्लें. आमगेर सदां एक 50 सेंट्स लागी आशिल्लें. अर्दे एकर जाग आशिल्ली. आनीक तुमी आतांचे त्या खंयच्या कॉलेजीक वय ते आमी त्या जाग म्हणप 1608 आमी ते 400 रुपीसाक घेतलेले. 1608 160 लाख 2.5 एकर्स घेतलेले तेन्ना.
मागीर क्रमेण ते आमगेला कशी ते जागो मागीर साधारण 1939 म्हणतना मिगेले ग्रेट ग्रँडफादर म्हण पळय सावकार रघुनाथ पै ही वॉज ऑनररी मॅजिस्ट्रेट आशिल्लो appointed by the British. So his one friend was education department one officer was his best friend. So he came and requested, you have got मला तो एक जाग असना म्हाका एक तुम्ही स्कूला खातीर तेन्ना स्कूल नाशिल्लें त्या टायमा स्कूला म्हूण नाशिल्लें मिगेल पिज्जा ना त्या टायमा मिगेल कोणाकय निमगीन विथ बिग हार्ट रियली 1.5 acres he donated without any कसने म्हण आमकां मुखार सुन जेन्ना 100 years लीस बरयता सुमार जायना सची 99 years दिलें जाल्यार आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ मेळता आशिल्लें म्हाका मेळता आशिल्लें आमी कसने करनी तांटे त्या दिसान सांगिल कूडले निमगीन समेत कोणाकय कूडले तांगेल डिपार्टमेंटान हांव कोर न्हू आता ही साधारण एक 2700 स्टुडंट्स शिकतात आता दयानंद पै सतीश पै गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ मंगळूरची गव्हर्नमेंट कॉलेज बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट गव्हर्नमेंट कॉलेज इन कर्नाटक गव्हर्नमेंट कॉलेज म्हणजे एव्हरीबडी नो तशी ते तांकां आमी डोनेट केला ते आणि 25 सेंट्स रोड आशिल्ले ते आमी त्या बी कॉर्पोरेशनाक तांक चेडवा खातीर वच्चा पर आमी हे केला तशी त्या स्कूल आमी त्या टायमा 39 आमी डोनेट केला स्कूल तू आता तुमचे नाव किंवा काही नाव म्हळ्यार त्या सांगच्या केन्ना तरी तुमकां गॅप आमी निमगिला वय न्ही नाव आमी हे केला फोटो एक घाला हांवें प्लस एक पत्रार एक हांव केला आता गव्हर्मेंटान नो रूल प्रकार कोण रुपये दिता तांगेल नांव अर्दत के ते कॉलेज ते नो रूल्स आमकां गोतना ते दोज वर आतां कोणी आता कोणा रुपये आसा हांव दिल्यार जाता वय तुमी ताका रुपये दित म्हूण लेख्याचे तुमगेल नांव अर्दत कॉलेज तेन्ना कसने मिगेल पिज्जा नाशी करनी म्हळ्यार मिगेल नांवार स्कूल करनी म्हूण पळय ताण कसने म्हण मग ताण मिल पिज्जान म्हणी मिगेल नांवार स्कूल बांदया म्हण कसने म्हणी ताणें तेका हाजीर दिल ताणें पण कोटी लोक स्टुडंट शिकलेत मिगेल अम्मा कोटी कोटी उडतोन आतां सुमार आमकां खुश जाता आतां जाग आमकां मदें परें आशिल्लें मदें पर स्कूल आसन मस्त चलना आशिल्लें आतां कॉलेज आसतना इतली चेडू दिसाक वतना आमकां खूश जाता आमकां आसतो आतां देवादेन इतले स्टुडंट्स म्हूण शिकता न्हू म्हूण आमकां बारी खूश जाता एक आमकां पिज्जावेर आमकां ते बदा एक हें आसात वी फील प्राऊड वी आर त्या देखून तुमचे पळय खंय बरं हें केलें पेट्रोल पंप आसात पळय इट इज ऑल्सो देवाल ब्लेसिंग आमी आमकां पुरतोन तशीच म्हळ्यार आमी कोणाके अन्याय करचे डोंग करता जाल्यार अन्याय पुरतोन आमकां प्रिंसिपल हें पळय आमी हें फॉलो करताचे तशें आमकां एक तुम्ही देवस्थाना विशय सांगा कशें ते देवस्थान त्याची त्या 17 घरा भितर देवस्थान एक देवस्थान आसा त्या पुढतोन आसा आमगे त्या कालिंगवर्धन कृष्ण म्हणाल पळय 1797 म्हणतना एक ऋषी येयलो आमगे ते रबूक तो ऋषी येवन 1 वीक रबलो तो 1 वीक ताका आमी लायक कोन सत्कार केला आमगे फॅमिली मेंबर्सान ताका पुरो चंदू कोन पळोवन हें कोन ही वॉज व्हेरी हॅपी सो आमगेलो ऑफिस फूड आतां न्ही आतां पेट्रोल आमकां फूड हें आशिल्लें आमगेलें जवली वेर आशिल्लें आमकां वी आर क्लोथ बिजनेस वी आर क्लोथ मर्चंट बिफोर 1797 लॉस वी त्या मेर आमी ती मेरी तो आयलो येतन ऑफिसा फुल्ल बिजी आशिल्ली पुराण ताण येवन पेपरा बंदून तूं एक वरां तुमगे तर राबली खातीर म्हूण म्हाका खूश जाला तुका एक हांव हें दिता म्हणलो गिफ्ट एक दिता म्हूण आमी पळय न्ही बिजी आसना काणू ड्रावरा भितर घाल्ले आनी आयलीची विसरून गेले रात्री म्हणटना कुली पर न्हिदत आशिल्ले फुडें ते ऑफिस स्टाफ पर येवन उज्जू लागली म्हणलेची बनसळ्याक तुमगेले ऑफिसा उज्जू लागले म्हणले भिवून पुरो चमकलीच आमगेले म्हळ्यार एक मेल मेंबर्स पुरो धांवलीचे मला लागीं ना एक 200 meters फ्रॉम अवर हाऊस धांवन वचून ते पळयतना हें ना उज्जे ना स्मोक येता ओन्ली धुवर मात येता स्मोक शटर ओपन केलं बागील ओपन केलं मागीर ड्रॉवर ओपन केलं ड्रॉवरांतून येता लास्ट पेपर ओपन करून पळयतना वेंकटरमण ही आतां वेंकटरमण देवस्थान कार्शीट आसा त्या खडगदारी वेंकटरमण खडगदारी म्हळ्यार ऑल ओवर वर्ल्ड विल नॉट गेट दॅट विथ सोड ते कृष्णदेव रायले तागेले पर्सनल गॉड ते आतां आमी आमगेले रुमा भितर येता दवरनाचे वी प्रे आमी आमकां तो तागेले कृष्णदेव रायले रुमा भितर आशिल्ले वेनेवर यूज टू गो टू वॉर तो ताका पांय पडून वच्चे आशिल्ले खडगदारी खंय ना तुमकां खंय मेळना वेंकटरमण विथ खडग खंय मेळना तशी मागीर ताका आमी कसं करचें म्हूण कळ्ळें आमगेले घरकडेन आमी प्रतिश्ठ केलें प्रतिश्ठ करून सादारण 1797 तो 1804 थंय आमगे ते आशिल्लें 1804 म्हणटना आमगेले मलगडा स्वप्न आयलें लॉर्ड वेंकटरमण स्वप्न आयलो म्हाका तुमगे ते निवेद पळोवना म्हाका ताका निवेद सुमार जावका आतां आमी आमगेले देवाक एक मडकी शीत मात करचें ताका पळोवना ते वेंकटरमण देवस्थान सुमार मडकी आसा सो म्हाका तुमी विंगड एक देवस्थान बांदूका म्हणून ताणें आमकां स्वप्नान सांगलें मडकी शीत म्हळ्यार कसं घरकड रांदचें शीत ते शीत आमी यूज करता
एक मडकी एक 1 किलो की करचे ताका पोवना मळता म्हाका ते पोवना ते शीत त्यामुळे ताणें ड्रीम हांवें सांगिताणें म्हणून ताणें त्या टायमार सोम्याक निमगेले विभूतींद्र सोम्या काशीमठ सोम्या आशिल्ले ताणें तांकां निमगेले बाई करेक्ट ताका तुमी ताका काम करायची ते व्यंकटराम दवसन म्हणून आमी त्या टायमार आमी प्रतिश्ठ केलें काय असतं ऍक्च्युअली Actually खंयचे आता देवस्थान ते बांदलें ते वंगात मेन अर्शिटास पळय व्यंकटरमण टेंपल SVT टेंपल मेन टेंपल ग्रामदेव मेन टेंपल त्याची थंय असलं देव तुम्ही दिलो आमी दिला आमगेले घर कडेन मागीर श्रीदेवी भूदेवी मागीर कोण की दिला आमी खाली व्यंकटरमण दिला मागीर केल्लें वय मागीर केल्लो कोडयाळच्या व्यंकटरमण स्वामी हावर हावस तुमचो म्हणल्यार तुमचा तांणी प्रतिश्ठ केलें स्वाम्यान मागीर आमी एक हें केलें कसं न्हय मुखारसून 13 सुरत मुंजालारी ब्रह्मरथ सुरत मुंजाला आमी कसली कंडिशन घाल एक आमी त्या टायमार एक मलगडान एक कंडिशन घाल मुखारसून 13 वर्स मुंजालारी फर्स्ट प्रसाद आमकां दिवका म्हण ब्रह्मरथ जाल्यार आनी देवान आमगे ते येवका म्हण आमगेले दवासना भितर आमगे ते न्ही आमगेले टेंपल आसपय वर्सा एक पण येवका म्हण दोन्ही एक तांणी सायन करून जायत म्हण तशें 1804 ते मेरी टेंपल प्रतिश्ठ केलें क्रमेण मागीर हें जालें कसं न्हय 13 सूर जालें आमकां प्रसाद पर सूर जालें मात 1917 जानेवारी मंथ गलाट सूर जालें म्हळ्यार ते कमिटीन तूं परत गलाट सूर जालें तुमकां कसला प्रसाद दिवका तुमी कसो दिला म्हण तशी आमी कधी तुमी कसं म्हूण सांगयाची म्हण आमगेर मागीर तो पद्मनाभ लक्ष्मण पै म्हण सावकार लक्ष्मण पै वॉज ट्रस्टी म्हण आमी पुरतोन ट्रस्टी आमी आशिल्ले ते टेंपल पुरतोन आमी ऑनररी ट्रस्टी आमी म्हळ्यार कोणाक इलेक्शन ना आमकां सिलेक्शन तो ट्रस्टी आशिल्लो तशें तो ट्रस्टी आसन म्हण तो तेन्ना म्हणलो तुमी कसं करका म्हूण सांग म्हूण 5000 रुपीज भरका म्हणलो 1917 जायत आत्ता वता म्हणलो हाडटा म्हणलो सो ही केम इज ऑन जानेवारी 20th तो घरा आयलो घरा येताना ते तो सावकार रंग पै म्हूण आतां फुडें रंग पै ताका लाज्जो दे वर बेस्ट फ्रेंड बेस्ट मतीक बेस्ट फ्रेंड सो ताणें बी गेले तागे बेस्ट फ्रेंड अशें ताणें लक्ष्मण ताका आमगे मलगडाक रिक्वेस्ट केलें तुमकां 5000 रुपये बरू दत्ता ना म्हणा म्हाका एक चान्स येवका तुमी म्हण 3000 रुपये तुमी बऱ्याची 2000 हांव भरता म्हण बदल त्या एक व्हडली एक हें जायत म्हणटा आनी आतां फर्स्ट तांकां आमकां प्रसाद आसा एक पंथ फर्स्ट आमकां एज न्ही एज डिपेंड जायना आतां आमगेले आतां हांव वता आमी लंडन वता प्रति वर्स आमगेले कवराच्या आमी वता आसात केम फ्रॉम आवर कवर एज ना पाय पुत्तान गेला रे ते फर्स्ट प्रसाद पुत्ता दिवका तो मलगड अशें पुरो कोण अनेक रंग पै तांगेले फॅमिली मात इज नॉट आमगे ते फॅमिलीक नॉट फॉर मी ऑर माय ब्रदर दॅट इज द ट्रेडिशन त्या दिवस तेन्ना ते 5000 बोर न्हू एक बंटवाडा एक जाग घेतलं सायलेंट व्हॅली म्हणून कंडापोटी मूड तांदूळ येत तशिल्ले त्यामुळे क्रमेण इंदिरा गांधी टायमार ते हें जेलें तेन्ना तांणी बरोवन दिलें सूर्य चंद्र आसताय आनी आमकां कोणी क्वेश्चन करूं ना म्हण ते आमगेला ते एक हें बरोवन दिलें त्या टायमार बरोवन दिलेलो आसा जानेवारी 28 1917 बरोवन दिलेलो आसा आनी मुखारसून कोणीक अशी गलाट करूं ना म्हणून तशी त्या टायम आमकां एक आमगे लातेच्या आमकां केला आनी कोणी आमकां हें करूं नात आनी कितले आमगे मुखार आमगे चेडू आनी गेल्यार कोणी आमकां उलोवचा ना फर्स्ट प्रसाद आमकां दिताच देवस्थाना गेला फंक्शन आमी वताच आनी वर्सा एक पंत देव आमगे येता उकळी दीस आमगेले कसकी बाग घेता गॉड कम्स इनसाइड आवर टेंपल फॉर हाफ एन आवर 45 मिनिट्स ते आमगे आसता टेंपल पालंकी समेत येता सगळे पालंकी दोन देव समेत आनी भितर बसता ते एक त्यातनं दाखवून तुमच्या एक फॅमिली काढले एक नशीब तुमच्या ड्रायव्हरांत हाडणं दर त्यामुळे त्या कसकी एक आमगेले फॅमिली येवचे आशिल्ले कसं म्हणटा कसकी एक भाग्य म्हणटा पण आमगेले एक फॅमिलीचे एक पुण्य आमगेले ह्या फॅमिली पर आमी कोण येयलाची ब्लेसिंग्स चेल्ली बायल मनशी कोण येयलाची पूर्ण एक पुण्य एक ब्रेक काढूया या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा पै फॅमिली एक व्यंकटरमण देवस्थानाचे एक मूर्ती तांच्या कुटुंबांत गेल्ली आसा आनी एक सावकार एक बिरूद दिल्लें आसा तांच्या घरा ट्रेजरी ब्रिटिशांची ट्रेजरी आसली आसा खार्शीटा असल्या सरकारी कॉलेजीचे जागो तांणी दिल्लो आसा असले एका बऱ्या फॅमिलीचे आनी आमच्या समाजीक एक मार्गदर्शक जावचे फॅमिली आमच्या मध्ये आसा राव आमच्या सांगता पळय पूर्ण कोंकणी बसले एकत्र एक ब्रेक काडून घेता राव आमच्या सांगता
या स्वागत तुमका जन कोंकणी भाषेत लेखित या कार्यक्रमाचा आमच्या सांगत आता किरण पाई आणि मालिनी पाई ही सावकार आणि बाबा पाई या ग्रुपाचे पार्टनर जाऊन असतात आणि तितले मात नाही त्यांच्या हिस्ट्रीत त्यांच्या फॅमिली हिस्ट्रीत 1926 जावन ही कंपनी त्यांची आसा इतले मात नाही त्यांच्या त्या कुटुंबाच्या हिस्ट्रीत भारी बरे एक कुतूहलाचे मस्त विषय जाऊन गेल्या त्या देखून बाबापाई अँड कंपनी आजच्या विषयात सांगा कशे ते फ्रेम झाले येतून जर कशे उरला सांगा त्याची आम्हाला 1926 आमगेल फर्स्ट पेट्रोल पंप इथे सुरू केलं ताजमहल लागी फर्स्ट पेट्रोल पंप गेल सुरू केलं 26 ताजमहल आता नाही आता वांगस पळत टाउन हॉल हैदराक वय वय त्या आता ते ताजमहल ना वय ते आत आमगेल त्या पेट्रोल क्रमेण त्या तांगेल जाग होता कोटा 2004 मंथ आमकां हें जालें फर्स्ट पेट्रोल पंप गेल ते आमी आतां आमगेला दोन आसा एक लेडील आसा आणि एक रावेनराव सर्कल आसा क्रमेण मग ते बिझनेस पॅटर्न पुरे हें जालें पुढे मग आमी परत ಸ್ವಲ್ಪ चेंज आसा मग चेंज जावं का ओल्ड पळय हें करूया ना आमी आतां पळय क्रमेण इलेक्ट्रॉनिक नोझल इलेक्ट्रॉनिक नॉझल पहिले ऑर्डिनरी नोझल पुसकू पुसकू वय आता इलेक्ट्रॉनिक आहे आणि तुम्ही गाल्ली कोळे बिल्ले येता कंप्युटरातून बिल्ले येता तुम्ही आता गाल्ली कोण चीटिंग केलं स्टाफान चीट केलं आमकां म्हणून तसं कसं आहे ना आणि भितर हें पुरो आसा कंप्युटर पुरा कळता तुम्ही आता हांव आतां कंप्युटर मोबायलार पळयत पाय पंपा कोणी 1 लिटर घालना ताण पाय जावं 2 दीस नंतर सांगला रे ताणे पक्कन हांव म्हाका ते दाखया तुम्ही म्हणाले आमगे कंप्युटर पुरा फीड जावन आसता वय कोणाक डाऊट आसा एक्झॅक्ट ते कशी जाता म्हणून सांगा हाऊ इट वर्क्स नाही त्या पुरा ते सर्वर आसा सर्वर आसा बॉम्बे त्या बॉम्बे आमगे कंपनीच्यान हें पळयत वय इट इज तुमचे भारत पेट्रोलियम भारत वय आमी मग पुढे शेल मागीर क्रमेण त्या भारत पेट्रोलियम जाल्लं तशी 26 बर्मा IOCL IOCL HPCL आणि BPCL मागीर हे शेल त्या प्रायव्हेट आमगेले भारत वी आर थ्रू आउट टू इन दिस 1926 आमी खंयची कंपनी सोनी बर्मा शेल त्या चेंज जावन मागीर 70s की त्या भारत पेट्रोलियम म्हणून जाल्लं तशी आम्ही डीलर तांगेलो टू व्हॉट इज अ सर्वायवल आता हे पेट्रोल पंपाचे बिझनेस पळयत ना लुक्रेटिव्ह दिसता मस्त सर्वायवल कशें ते सर्वायवल म्हळ्यार तिकडे तुम्ही कस्टमर आता एक स्टाफ सांगला कस्टमर म्हणा देव मग तान रुपये दिता लक्ष्मी ती म्हणजे देवाक आमी केन्ना म्या करता आमी आतां आमी चंदुकोन पळोव का कस्टमर आयले को दे नॉट किंग ऑफ बिझनेस आनी आमगे फ्रेंड नाही म्हणला मला लेकूपर मी गेले वे मग फ्रेंड म्हणला आमी उलोवन बेसताचे हांव म्हणटा उलोवन बेसूं नाका आयिल्ली कुडे तांकां सर्वीस दिवयाची पेटे तांकां येवन गावन वचूं का तांणी कसले येवची पंपाक तांणी पेट्रोल घालचे आमगेला उलोवचे येवची न्ही की आमी तांगेला उलोवन बेसे पलटी मान बेशी न्ही तांगेला आतां म्हापशी कस्टमर तो मागीर कसो करता एक पंत येता तो दोन्ही पण तो कसं करता नाका साहेब स्टाफ उरलोन बसता तशी आम्ही स्टाफ असते आणि आमगेल पंपाक एक 30 हायेस्ट मेंबर्स काही ना सिटी आउटलेटा भितर आमगे लेडीला काही 28 to 30 स्टाफ असच वय ते 16 स्टाफ असत 24 आवर्स रन वय 24 आवर्स नाही आता पूर्ण 24 आवर्स आशिल्ले आता रात्री ते एक पेट्रोल पर घालून दिन गलाट म्हणून नाईट 12 5 to 12 आम्ही आता ऑपरेट करताच स्टाफ पुरा चेंज आता वाऱ्या जलारी आमगेले जॅन असतं ते वाऱ्याक एर जलारी मागीर आमी स्टाफाचे तिकले चंद कोण पळयता आमी कसं न्ही तांकां उणी जायना अशी पळय मस्त वर्सां तुमगेले स्टाफ मस्त वर्सां वॉट टेक्निक न्ही तांकां आमी चंद कोण न्ही त्या टेक्निक आमी तांकां कसं न्ही हें करना मग चंद कोण पळयता आमी तांकां कसं जावं का तांकां पळयता आमी सॅलरी कसं जाल्यार उणी ना प्लस ESI की तांकां प्रोविडंट फंड पुरा तांकां आमी खंयचेय विशय आमी उणी म्हणून आमी तांकां हें करना पयर कोवीड टायमार पयर मार्च एप्रील मे 2 म्हयने जाला तांकां त्या टायमार बदल हें म्हणून आमी सकाळ कापी तांकां दनपार जेवण रात्री जेवण तांकां येवचे वचचे फेसिलिटी आमी कसं न्ही हें करनी त्या टायम जे आमी स्टाफाक मेन तांणी न्हू वॉरियर्स बदलची दे आर ऑल्सो वॉरियर्स पेट्रोल दे आर ऑल्सो रिस्क वय आता आमी सगळो दीस आमी भितर आसताची एक चलपेट भायर आसताची पुरो वय तांणी मेन तांणी न्हू वचूचे तांणी फेस करका वय न्हू पुरा तांणी जेन्ना फेस करका मास्क घालचे वय पुरो वय जेन्ना येता आसता न्हू पेट्रोल पंप म्हळ्यार येता वय तशी आता तुम्ही एक स्टाफ ना जाल्यार तुम्ही वचून पेट्रोल घालता पण घालता हांवची घालता म्हळ्यार पेट्रोल जावं वारी जावं आता एक पण हांव भितर आसता स्टाफ काप येवच्या परा वतना रश आसला रे आतां पक्का न्ही राबताचे हांव राबू सोडना हांव वचून तांकां सांगता घाली म्हणून नातल्यार हांवचे वचून घालता म्हळ्यार तांकां राखची तशी म्हाका ते समजायना म्हळ्यार कस्टमर म्हळ्यार एक पंत राखता 2 पंत राखता 3 पंत जाय तितले पेट्रोल पंप आसा दे नॉट केअर म्हळ्यार तुम्ही सर्वीस दिला सर्वीस मेन आता तुम्ही सर्वीस दिली जायन येताचे विदाउट सर्वीस तशी स्टाफाक जाल्यार आमी पुरा तांगेले बर्थडे की
आता पयर मार्च ते केला मागीर मागीर ते केक पुरा मेळना ते रब्बयले म्हळ्यार ते कसं करचे ಸ್ವಲ್ಪ ते 2 महिने कर न्ही आता बाकी स्टाफा केला रे तांकां येत जाता तशें आमी पळय मार्च 21 कोण कोणाल बर्थडे आसा पण पास्ट आमी वर्स कितली वर्सां ना ही सेलिब्रेट डे बर्थडे वय हांव मिल मोबायला भितर पंपांत वची आनी तांणी नाही टायम संजे म्हणटाना संजे 5 म्हणटाना पुरो स्टाफ आसता 2 ड्युटीचे स्टाफ आसताचे 5 o'clock आमगे शिफ्ट चेंज तेन्ना 2 आमी ते केक कट करून पुरा सदां तांगे गम्मत तोंडा पुरा लावन पुरा बर्थडे पुरो स्टाफ हांव मोबायला तांगेले बर्थडे हें सेव करून दवरचे सकाळी म्हाका बीप येता हांव तांगेले बर्थडे स्टाफा सांगून केक काडोवचे 1 किलो केक हाडून पुरा ह्या पंपून त्या पंप आमगेले ऑफिस तशी तांणी मिगेल बर्थडे तांणी केक काडताचे हय तांणी येन केक हाडून हॉटेल केक हाडून पुरा पंपा स्टाफ 2 पंपा स्टाफ हाडून तांणी केक कट करताचे तशी आमी बाकी येत पळय ते येता कसं वुमन्स डे म्हळ्यार आमी रोज दिताचे बायल मनशाक तशी चिल्ड्रन्स डे आसला आमी चॉकलेट दिताची पंपाक प्लस क्रिसमसा टायमार एक सांता क्लॉज आमी कितकी वर्स काय मिगेले कर 15 years जालां सुरू करून एवरी डिसेंबर 25th फ्रॉम मॉर्निंग 9 to night 9 वन सांता क्लॉज आमी रब्बोन कोणाक पुरा सादारण मिगेले त्या दिसा 3000 चॉकलेट दिता पूर्णाक अशी आनी चॉकलेट आनी एक सना चेल्डूवाला कार एक 5 मस्त न्ही एक सनाची एक तांके एक चेल्डू एक कार बाकी पूर्णाक एक चॉकलेट कितकी वर्स 10-15 मग कसं एक कर का न्हू कस्टमराक मग तांकां एक आतां एनवायरमेंट डे म्हळ्यार एक पण तांकां एक हें पॉट एक हें दिताची फ्लावर तशें सुमार कसं दत्ता आमच्या म्हळ्यार नवीन विंडशील्ड क्लिनिंग आसता आमगे पंपाक मंगळारा फर्स्ट स्टार्ट केला आमीची कार येयली कोळे येद्रा विंडशील्ड क्लीन करचे जेन्ना एक एक्स्ट्रा मग खूश जाता तांकां वय आनी प्लस वाऱ्याच्या म्हणून वाऱ्याचे मस्त पंपाक कोणी हॉर्न मार्क आमगेला थंय आसताची स्टाफ कोणी आसताचे 20 म्हळ्यार सकाळी तो रात्री ते कोणी आसताचे शिवाय पुढतो आमकां एक त्याचे एक इंटरेस्ट काम करचे हांगा न्ही दोनी पेट्रोल पंपारी कशें हांव न्ही हांव म्हळ्यार त्याची दिसाक एक 2 hours हांवें सिटीन वेस्ट मैदान म्हळ्यार स्टेट बँक पंपाक आनी मोबायल हांव कॅमेरा घालला पंपाक मी गेले 3 स्क्रीन आसा त्या पंपाचे स्क्रीन आसा लाईव्ह थंय कसो जाता हांव वंगातून पळयता थंय एक पर आसा तांकां स्टाफा ते खंयच्या फोन करून सांगता कोडले प्लस मी मोबायलान थंय आसा तशें हांव ते पळयता मॅनेज सर्वीस एक हांव ते 2 पंपाक पळयता म्हळ्यार सर्विस इज मस्ट नाव कसं जाल्यार सर्विस जावूकात या कोरोना टायमाचेर तुमी कशी मॅनेज केली त्याची कश्ट जाल्लो आमकां मग स्टाफ एक स्टाफ पुरा येयनीचे जाल्यार तांकां आमी सांबाळ हें पुरो दिल्लो आमी कोणाकय आमी हें करनी आमी केन्ना आमी बोनस स्कीप कसं न्ही हें कसं न्ही हें करनी तुमी क्रेडीट दितात त्याची सुमार कश्ट आतां आमकां मार्चाच पुरो सुमार पेंडींग हें पुरो आसा कस्टमर आमी कर सांगता आसाच म्हण आमकां कश्ट जाता म्हळ्यार स्टाफा सांबाळ दिवका म्हण आमी आमगेले मॅनेज करता तांगेले कश्ट सांगू पुरो ना म्हण उरलेला तांणी म्हणटा कोरोना आला सर म्हण आमकां कोरोना नाव म्हणजे अशी म्हणचे न्ही कोरोना नाव आमगेला कश्ट ना स्टाफा सांबाळ दिवका आमी सांगूतात की तांकां कोरोना म्हण तांगेले कमिटमेंट आसा स्टाफाला तांकां तांगेले घरा हें दिवका तांकां भाडी दिवका चेल्डूवाल कसं फीस असले दिवका पोट्टा खावका तांणी जाल्यार तशी आमी त्या स्टाफाक 1 म्हयनो जालो आमी 4 दीस फुडें आमी तांकां हें केलां त्या मार्चा जाल्यार कोरोना म्हूण कोण आमी 15 days फुडें तांकां 10-15 days फुडें आमी सांबाळ घालो ते 21st आमकां तें इन्फॉर्मेशन येयलें लॉकडावन आसता म्हूण आमी सुरेख तांकां सांबाळ घाले मागीर कस्टमर ऑफिस बंद आशिल्लो तशें तांकां कश्ट नाका म्हूण आमी कश्ट नाजे म्हूण तांकां मागीर कश्ट तांकां घरा चलका न्हू तांकां म्हूण आमी सुरेख तांकां आमी सांबाळ घालून सोडले आमकां ते न्यूज येयलो न्हू 21st नंतर ते बंद आशिल्लें यू आर द मॅन विथ द नेम ऑफ सावकार म्हळ्यार सावकार पर्यंत पूर आमगे तशें हांव जाल्यार आन जाल्यार रे लंड जाल्यार रे पूर तेक जाण जाल्यार आमी आतां लंड जाल्यार ते ऑयल बिजनेस पुरो पळयत तो लुब्रिकेंट्स पुरो आमकां डिस्ट्रिब्युशन आसा आमकां तो ते मॅनेज करता पेट्रोल पंप हांव मॅनेज करता मागीर ओवरऑल कसं जाल्यार आमी आन्ना निमगे शिवाय कसं नाही करनाचे आमी जॉयंटाची मग सुप्रीम तो कसं आसता ताका निमू ना आतां आमकां सुप्रीम बिझनेस आहे ना घरांत घरांत वय कशें हांव म्हळ्यार आतां युथांक तुमी बरें कितें म्हणटात आतां ते म्हणजे त्या तुमच्या पर्यंत यू आर नॉट एज्ड आतां तुमी एक 35 or 40 years ओके एक फॅमिली बिझनेस एका युथांनी कशें कंटिन्यू हांव संजयला पक्कानी चान्सेस म्हूण जाल्यार तांणी करतात पक्कानी आतां दत्त म्हूण जाल्यार आनी दे शूड जॉइन देअर बिझनेस मग तांकां आनी मुखारचो लायक कोण व्हरू जाता म्हणटा आतां तांगेल आतां अन्ना पयशेच पुत्ताक तांगेल वे ऑफ थिंकींग विंगड आतां आमगेल चेल्डूवाल तांगेल आनीक इम्प्रूव करूं पळयत बिझनेस जायना म्हूण कसं न्ही ना
इम्प्रूवमेंट करून आनी की फॉरवर्ड करत वचयत म्हळ्यार आतां ह्याच आमगेले आशिल्ले बिझनेस खंय भायर कामां करची भरला का मोंगार पूण हांव कोणाक जाल्यार म्हणटा तांगेले फॅमिली कसं बिझनेस कितले मौंड राखत अर्द अर्द कोणी नाची पूरा तांगे चेडू आतां भायर आसाची बंदरार कितके जनाल बंसळ बंद जाला आतां तांगे चेडू येनाची कंडाट कष्ट हा ನಮ್ಮ ಮಾತು मौंड राख एक ब्रेक काढूया कोंकणी भाषेत नाही कार्यक्रम असा आमच्यामध्ये असा पायी फॅमिलीचे एक एक कोडयाळांतली एक हिस्ट्री पळया रावा आमच्या सांगता आणि एक सेक्शन असा कोंकणी भाषेत लेखितना लाईव्ह आणि असले प्रोग्राम दुसरीकडे मेळना स्वागत मगोजन कोंकणी भाषेत लेखित्र या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा किरण पाई आणि मालिनी पाई सावकार बाबा पाई हांचे पार्टनर जावन आसात पूण तांकां आमी कंटिन्यू करच्या पयलीं एक अनाउन्समेंट अशें की हर एका ब्रेस्तारा 7 वरांतावन 8 वरांसर हे कोंकणी भाषेंतले लेखित्र कार्यक्रम चलता आनी हाचे मरू प्रसार हर एका आयतरा दीस 11 12 म्हणसर चलता मरू प्रसार इतले मात नाही तुम्ही कोणी या कार्यक्रमात येऊन आमचे अचिव्हमेंट आमच्या कुटुंबाचे अचिव्हमेंट आणि आमचे फॅमिली स्टेटस हांगासर कोंकणी अचिव्हमेंटा खातीर सांगूंक जाय म्हण जाल्यार हांव रेमंडी करता कोणें तुमी म्हाका केन्नाय भेटयेत म्हज्या नंबराक स्क्रॉल जाता स्क्रिनाचेर तुम्ही म्हाका कॉल करियेत तुम्ही हांगासर येयत साधन तितले मात हिस्ट्री एक एक बरें एक कोंकणी वातावरण आमी V4 न्यूजांत लाईव्ह आसा करूंक प्रयत्न करता हांगासर येदोळूच एक 200-300 जाणांनी येवन आपणाचे टॅलंट आपणाचे अचिव्हमेंट आपणाचे फॅमिलीचे एक व्हडपण सांगले आसा तुमी हांगासर येयत भास खाली कोंकणी मात्र आमी यूज करता देखून कोंकणी भाशेच्यान आमी अवकाश दिता तुम्ही म्हाका संपर्क करियात आमच्या मध्ये किरण पाय आसा सांगा ते बाबा पाय म्हणले बिरुद्ध हे कशें तुमचे खानदान नाम कशें म्हणून सांगा ते साधारण 18 एक 1820 1830 म्हणटा आमगेले एक फॅमिली मेंबर मिगेले म्हळ्यार मालगड ही वॉज लक्ष्मण पै सोम्यालाक ताका मात 4 धाम यात्रा करका म्हणून आश आशिल्ले त्या टायमा आतां मागीर प्लेन हेलिकॉप्टर कसं नेना तशी वेंट टू आमगे स्वामीजीला चमकलो विभूतीन ते स्वामीला चमकलो स्वामी म्हणले तेन्ना पळय तूं ताजी बरलाक 1 म्हयनो तुम्ही एक हें कर म्हण जेवण पुराण जेवण सकाळ कापी पुरा ते गांवा जेन्ना आपोवन पापाच्याक एक हें करी म्हण आपोवन करायची तूं वापस अन्न संतर्प ताका तितले पुण्य मेळटा म्हूण तो मात क्रमेण तो गेल्लो तो मात जायत म्हूण तो वचन मेरी ते 4 धाम तागेल मात तो मरची नंतर तागेल पूत 1839 तागेल पूत दोग जाण बाबा पै आनी नारायण पै म्हूण तांणी दोग जाणांन ओट्टू कोण 2 मंथ्स 1000 कटल्यान जाणाक सकाळी हें खंयचे कापी दनपार जेवण सांजे कापी रात्री जेवण प्लस क्लोथ्स पुरा तांकां दिवन 2 म्हयने तशी आमगेली फॅमिली त्या टायमा बाबा पै म्हणून हें जालेलें फेमस एकल्याचें नांव बाबा पै वय तशी आतां फर्स्ट बाबा पै नाव माय सन सांगेल ते आतां किंगालपुरा कशें 1 2 3 नाव माय सन इज ऑल्सो 4th 5th बाबा पै 4th बाबा पै सॉरी एकल्याक तुमी बाबा पै आमगेल कवराक फर्स्ट तो आशिल्लो आनी एक मिगेल अज्जल नाव आहे बाबा पै बट आनी म्हाका नापदो न्ही म्हाका मिलन ना ताणें बाबा पै म्हूण दवरनी तशें म्हाका मिलन ना फर्स्ट चेल्ली चेडू जालें तशें ताका चान्स मेळ्ळो म्हाका ते चला चेडू म्हाका फर्स्ट जालें 2005 ते नाम मिगेल पुतात बाबा पै म्हूण दवरला तशी इज द 4th बाबा पै नाव बाबा पाय म्हणून तुमगे खानदान देखला असता वय इज फर्स्ट टाइम इट केम अप टू नॉर्मली वेंकटेश म्हणून नाव त्या बाबा पै म्हणून आमगेले काय लक्ष्मी म्हणून नाव तशें देवाचें नाव देवा तशें आमगे बाबा पै म्हणून एक तशें 4th बाबा पै माय सन इज तो 4th बाबा पै म्हळ्यार दुसरे कदर ना बाबा पै तुमगेले खानदान ताका त्या स्कुलाक अशी ताका तो अभ्यास जाला फर्स्ट ताका चिकी हें जाल्लें ओल्ड नेम ना म्हणलें मात नांव ओल्ड अशें पुरो ताजी तुका हें गोतना इम्पॉर्टन्स गोतना खंय गेल्यार ताची जड आहे खंय गेल्यार मस्त किरण पै म्हणून कोणी आता म्हाका गोतना बाबा पै ग्रँडसन म्हळ्यार कोणी जाल्यार रेकॉग्नायज करता माय ग्रँडफादर हॅज डन दॅट मच टू सोसायटी मागीर राज्यान जाल्यार खिलकी जेन्ना काम की
यहाँ केला काम दिवेला मी फ्री एज्युकेशन पुरा कॅनरा कितें कितली की मी अज्जान केलं पूण पापाची घरकडे तशें मग्गो सान आसतना रुप्पाय ना म्हण अज्जान जायत म्हणून ते कॉलेजा प्रिन्सिपला फोन कोर ಅವಳಿಗೆ ನೋಡು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ म्हण किलकी जन तशी एज्युकेशन पुरा मी अज्जान दिलं ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಅವನು तशी अज्जान मी किलकी जन तशी पापाच्या आयलं किलकी मा सान असना पळे तशी ते ಐಲು ಕೊಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ म्हण अज्जान ಕೂಡ್ಲೆ ಕದೆ प्रिन्सिपला फोन आज्याचे नाव तुम्ही काही उणे करणार आईला काही उणे करणार म्हणून किरण पाहिजे नाव तशेंच आसा म्हणून जांकील जातील करता आता पैर पर पुत्तूरा पर एक स्कूल कंप्यूटर दिला मागीर हांव आनी मिगेल बाबा तुमगेल नाव तशें आसा म्हणून आज्याल नाव काय तशी मिगेल आ नाही तशीच मिला आने काही वग्गी प्राय 50 इयर्स मिला आमना जला रघुनाथ पै म्हणून तशी ताणे आता जॉइन आता 75 50 इयर्स चलता बिझनेस या कोर नेक्स्ट इयर आता एम रघुनाथ पै एक्टिव आता जाल्यार इज एक्टिव मॉर्निंग की रात संजे वचून तो बिझनेस वचून पूरा पंपा वच्ची की आतां मागीर कोविड म्हणून तो पंप आतां आमी नाका म्हणला ताका ही गोश्ट ऑफिस तशी मिलन जाल्यार तशीच सकाळ की दिनेश पै म्हणून ऑफिस खंय आसा आमगेल ते तमिळनाडू मर्कंटायल ऑपोजिट आसा बंद्रारे हय ते आमगेल ऑफिस आसा ते आमगेल ऑयल बिझनेस पुरो आसा तशी मिलन एम दिनेश पै म्हणून तो जाल्यार डेली ऑफिसाक तशी अण्णाले मिगेल वन्नी बायल प्रीती पै म्हणून तशी तांणी जाल्यार बायल मनशाल सपोर्ट अशी कसं जायना फॅमिली जाऊ का तशी आमगे मिगेले बायल जाला सीमा म्हणून अण्णा 3 चेडू म्हाका 2 चेडूचे एक बाबा पै म्हणून आनी एकलो पद्मनाभ पै म्हणून तो मिगेला पिज्जाले नाव मिगेले पिज्जाल नाव वय सोम्याना दवरलेले सुदीन सोम्याना फोन कोन आमी स्वामी काही आशिल्लीची ते सुदीन सोम्याना कसं नाव दवर का म्हणून पद्मनाभ पै म्हणून दवर रे म्हणून म्हणाले मलगड पुताले चल्ल्याक तशी सोम्यानाची विशाल पै म्हण दवरी म्हण म्हणे स्वामी आयल्यार तुमगे रपचे तुमचो देव आसा पूण आमगे 85 3 दीस कॅम्प दिला आमगे ओल्ड टेम्पलाक सोम्यान 3 दीस रपून तांगे देव समेत येवन आमगे आमगे आज्जा जोर एक मन आशिल्लें सोम्यान रपका म्हण आमगे ते पूरा चातुर्मास वय आमगे स्वामी साधारण पूरा चातुर्मास न्ही अशीची अशी 3 days रबी 2 nights 3 days टेम्पला रबिली आता सोमेले न्यूज केलेले ह्या सोमून न्ही कवळे मठ सोम जाल्यारी म्हळ्यार गोकर मठ सोम जाल्यारी पुरा सोमे आमी मठ आपयला मठ आयल्याच येड्रप सीएम लास्ट टाइम सीएम आसतना कुमारस्वामी आमगे देवस्थाना म्हळ्यार सीएम जावचे पयस पूण आमगेल टेम्पल येवन ताका भटमामान आशिर्वाद केलेलो तूं सीएम जावन तूं सीएम जाता म्हूण कोणी लेखन तो सीएम 1 वर्स कितें सीएम अशें आमगेल टेम्पल येवन ताका प्रसाद आमी दिलेलो कुमारस्वामी किरण पै सावकार आनी बाबा पै हाचे मालाक जावन आनी इतले पुरा कोडयाळची हिस्ट्री तुमच्या घरांत जाल्ल्या बरी ब्रिटिशाल्या काळार एक ट्रेजरी आसची आनी इतले पुरा वेंकटरमण देवस्थानांत देव तुमचो आसतो तुमकां मेळ्ळो देव आसतो इतले पुरो उलोवंक आनी कोंकणी मनशांक हाच्या विशयान माहीत दिवंक तुमी हांगासर आयल्यात आनी तुमच्या आवयकी पर्यंत आयल्यात ह्या विशयांत सकड कोंकणी विक्षका तर्फेन तुमकां देव बरें म्हणटा थँक्यू तुमी हांगासर आयिल्ल्याक आनी थँक्यू आनीकय अभिवृद्धी जावं तुमी खडोकय दानी तुमच्या आतांत केन्नाय उणें जायना जावं समेस्त हांगा जमलेल्या कोंकणी मनशा तर्फेन तुमकां अभिनंदन म्हणटा हांगासर आयिल्ल्याक देव बरें थँक्यू कार्यक्रम आमच्या मध्ये असा किरण पै आणि मालिनी पै ही कोडयाळांतली एक हिस्ट्रीच्या घरची मनशां आणि असली मस्त फॅमिली आमच्या मध्ये आसात कोंकणी फॅमिली आसात आमी तुमकां तांची परिचय करून दिवचे हे कार्यक्रम कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र हांगासर आसा करता तुमी हर एका ब्रेस्तारा हाचे खातीर रावतात आनी परत आयतारा दीस 11 म्हणसर मरुप्रसारी पळयतात तुमकां समेस्ता देव बरें म्हणटा परत परवा प्रेस्तार मेळटा तुमकां समेस्ता देव बरें कोंकणीची